वंडा कार घेऊन येतात आम्ही हांगा वंडा रिक्षा टोक रिक्षा ब्रेक मारला तर बाहेर पडतो. गाईज हे पण माझ्या फेवरेट आमे गावलेले असा आता मार्को गँग फायनली चेस माय ब्रो. लसूण पया धाकटुली मिनी लसूण. ए एका टेस्ट बरो असता का एका खेका टेस्ट बरो असता. तुका हे सोलपाक कळटा मेरे बाय हाथ के नहीं मेरे बाय उंगली का खेल है. जाल्यार सांग खयची बरी लागता ही काही. वो तो मैं अगली एपिसोड में आपको देखना पड़ेगा. इसके लिए समाचार रोजल के साथ बने रहिए. हे तुम्ही पोवू शकता हे सगळे माळा बिळा सारकी आर्टिफिशियल डेकोरेशन घराचे हांगा सवाय पडटा पळय. नंबर नोट डाऊन करा, स्क्रीनशॉट मारा, कॉल मारा. गाईज हे पळय माझ्या फेवरेट आमे गावलेले आसा आता बेळगाव आणि आम्ही 1 किलो घेतलेलो आसा हांगासर. हे पळय मराठी हे पळय दिवे आहा पळय हांगासर विकपाक काय बरें सारके. फागील आसा. हा फागील फागला आहा पळय फागील आसा दिवे आसा हे पळय हांगासर गेल्या. गाईज आमची शॉपिंग अजून कंप्लीट जावंक ना. मातशें सामान मेळ्ळें आनी मातशें गावोंक ना. आणि तुम्ही पळोवं शकता सगळ्यांच्या हातीन एक पोती. आयज अवीच्या हातीन पोती. अरे वा आयज तुझ्या हातीन पोती अवी तुझ्या पोती हांव धरता तुमी सगळी चलतात बेश्टी कळ्ळें मुगो. बरी आ. ओके सो गाईज तुम्ही पोवू शकता आमची सवारी जाल्लेली आसा हांगा फुल पावर रेडी. मार्को पळय एमर्जन्सी एक्झिट करपाक रेडी रावलेलो हा. हा वय लॅम्बो भवानी घेवन वयतात आमी लॅम्बो भवानी. पळया पळया चल्ली फुल पावर उजो. बूस्ट आहे रे भैया. हा वय हेगा पळया टार्झन तर वंडा कार घेऊन येतात आम्ही हांगा वंडा रिक्षा टोक रिक्षा ब्रेक मारला तर बाहेर पडतो. हा वय दादा तुम्ही पडशील. तुम्ही पोवू शकता रोजवेल्टान आमच्या हांगासर मार्कोन शॉप घातलेले आसा उजो सारको. कितें मेळटा रे ब्रो. आमकां जायते भशेन टायर आहा. टायर आहा खंय रे हा टायर. टाकयो आहा म्हणून सांग गाडयेच्यो पॅनल्स. 2 नंबर ठेवले मला. आणि तो आपले असिस्टंट म्हणून सांग मग. असिस्टंट म्हणून सांग मरे. किती जायला नको कामा. भाऊ कसा आहे चांगला आहे ना. असं करा चांगला आहे ना. हा चांगला आहे झालं थंबनेल रेडी. कितें घेता म्हाका तू सांग आयज म्हाका तू कितें घेता खरें खरें सांग. फ्रेश लायम आणि हा पळय आफ्टर 1 year आमी हांगा नियाजान पावलेले आसा. 1 वर्स जालें आतां आमी गाडयोच घेवन भोंवताले न्हू रे थंय. रॅप बीप करवा गाडयेचेंच काम चालू आसलें. कितें म्हणटा आनी तुवें नेवो शॉप घातलेलो आसा थंयसर आनी तुजो असिस्टंट गेलो सोडून तुका. एशाने कोण पावले जाल्यार ते तुमी आमचे माझ्या शॉपार येवचे गिरायक घालचे. हेजे व्हिडिओ कोणी युकेसून कोणी हेजे व्हिडिओ पळयता जाल्यार थंय तो आतां येवचो ना खंय. हांगासर तेणी बिझनस सेट केल्लो आहा. हा वय सो गाईज आम्ही पळय चिकन केलेलें आसा फूल पावर ऑर्डर सारकें. टू गुड. हाँ मटन नहीं चाहिए भैया. सिर्फ चिकन. हाँ थैंक यू हाँ डालो.
बस 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 चिकन म्हणलाय चिकन म्हणलाय अरे चिकन चिकन ए भैया चिकन ही है ना चिकन मटन कोणसा? मटन सगळ्यांचे जेवण झालेले असा आणि हे पळय पप्पाची बरी हांगाच आहा अजून सो आता एका आम्ही सोडून हांगा वयपाची हा आज केन्ना आतले फुडल्या वर्सा फकत 2 मिनटां ओके सो गाईज आता आम्ही बाहेर सरलेली असा हांगाल्यान वयपाक गोंयान पोर्चुगल घेवन वयता आमी आता वांगडा पोर्चुगल अरे पात्रांव फूल पॉवर सारखी मॉडिफिकेशन पोर्चुगल आता फ्लॅग केलो इथं हा आता आमचे काम बीन जाल्लेले आसा आता चल्ली आमी गोंया आणि वाटेर पळय आमकां कितें मेळ्ळें ते बिबे चकडा गो खायत वयता तुमी आता चला लेट्स गो व्यू रे चड बरो व्यू आता खंय पावले रे मार्को आमी आम्ही आता गोईंग बॅक गोवा सो बिझनेस बंद जालो आमचो सरे गायज तुम्ही आमच्या बिझनेसाक वयचे आनी थिंगा ऑब्वियसली सपोर्ट करचो टायर पंचर करून येवचे कित्याक टायर पंचर केल्यार म्हाका बिझनेस चड जातले सो हय तुम्ही कितें टायर पंचर जाल्यार गोंयाक वचचे न्हू समजे बेलगांव घेवन येवपाचे बेळगांव घेवन येवपाचे तायत हय तोच घेवन यो मला खांद्यावर घेऊन जा की र म्हणून माउंटेन ड्यू डर क्या ते बाहेर पळयात सो गाईज तुम्ही आता पळोवंक शकता आम्ही पणस घेवपाक रावलेल्या चोरला घाटार मदींच गाडी पळय आमची कसली आहा ती लॅम्बो भवानी फूल पॉवर सारखे आणि पणसाचे बरें हा हांगासर पळय पळयात पणस भाऊ पळय कसो खाता पळय हा तुमकां दाखयता पळय पळयला कसो खाता पळय हा वय दुखे पळयात दुखे पायात दुखे हा वय लायटी पेटे नासतना येता पळय ऑलेडा दुखे भुरगे पळय शेतान खेळटात ओके सो गायज आमी घरा कडेन पावलेली आसा ओके आनी बरी मजा येयली भोंवन सो आयज केला वॅज रायस आनी म्हाजे फेवरेट मँगोज चल करया चालू ओके सो गायज तुमकां खबर आसा न्हू पावसान खूब सारक्यो ज्वारी जाता मला पळय अंकीत आतां धूप घालता धुपूत मुगो काय बेश्टो मिरसांग्यांचो धुवर गो आनी म्हाका धांवडटा हांगाल्यान शुअर मुगो कितें भितर मिलावट बीन ना मुगो खरें खरें सांग शुअर मुगो आं जाल्यार बरें चालू आहा पळय काम कर कर बेगीन कर आं हय बरें चेडूं तूं कळ्ळें आनी पळय हांगा कितले दीस जाले चलोवंक ना ओके आनी हां तुमकां सांगूंक विसरलो आनी एक मेंबर ॲड जावपाचो आहा वेरी सून सो स्टे ट्यून सो गाईज आमी फायनली पावलेली आसा घरा आनी हे जे टी शर्ट तुमी पळयता खबर आसा हे म्हाका हाडलेले आसा आमचे एलिस्टर ब्रोन थँक्यू सो मच माय ब्रो आनी तेज्या वांगडा टायम स्पेंड करून एक अलगूच फील आसली सरप्रायज दिलो तेणी आमकां खबरूच नासली तो गोंयान येता म्हणून तेणी अचानक येवन सरप्रायज दिलो आमी बेळगांव भोंवली इट वॉज अमेझींग डे थँक्यू सो मच एलिस्टर एंड फॅमिली आमचो दीस यू नो अमेझींग गेलो न्हू आनी बरें दिसलें आनी मीन वायल आमी जेन्ना बेलगांव मारली खबर आसा एक बॅड न्यूज गावली प्लेन क्रॅश जालें आनी तितून खूब यू नो पीपल सो मेनी पीपल हॅव डायड खूब वायट दिसलें आयकून यू नो आयज काल हितूनूच सेफ्टी ना आयज आमी मोबायल यूज करता तो सेफ ना चार्जर यूज करता तो सेफ ना टी सेफ ना घर सेफ ना बल्ब सेफ ना आतां पळय इतले करोडांनी लाखांनी लोक जोडटा आनी बरे हायफाय प्लेनान भोंवतात ओके ते प्लेनूय आयज सेफ ना कितें म्हणटले प्लेनूय सेफ ना आं
बाबडे हांगाल्यान भुरगे खंयसून भुरगे बाबडे थंयसर मेडिकल शिकपाक गेल्लेले हॉस्टेलान. तेंच्या आवय बापायन बाबड्यांनी लोन काडलेलो आसतलो, कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसतले भुरग्यांक वयर काडपाक. आयज तेंची भुरगीं ना, ते बिल्डिंगेचेर पडले आनी ते भुरगीं हे आली. सच अ बीग कितें म्हणटा तें मॅस जाल्लो आसा हो. आनी खरेंच चुरचुरे बाबडे कोणाचे फॅमिलीन. आनी आमचे तर गोंयचे कोण भाव भयण हितून आसा जाल्यार रियली सॉरी. आनी प्लीज टेक केअर ऑफ युअर फॅमिली न्हू. आनी कितें म्हणून खरेंच वायट दिसलें आयकून. ओके, म्हाका आनी कितें म्हणपाकूय दिसना. इट वॉज रियली डिस्टर्बींग. आमी जेन्ना जेवपाक बसलेले न्हू, हांव आनी एलिस्टर आमी सगळे, तेन्ना ती न्यूज पळोवन सारकी एक डिस्टर्बींग हें की अशें जालां म्हणून. बरें दिसना न्हू. कितें म्हणून वर्ड्स ना म्हाजे कडेन. ओके, सो सॉरी फॉर एवरी वन, सो सॉरी. बरें दिसोंक ना म्हाका. आनी येस, आमचो आयचो ब्लॉग तर तुमकां आवडला जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा न्हू. आनी आमी बेळगांव गेल्ले थंय घे म्हणून आमी आसले 100 रुपयाक फक्त. सो तुमी केन्नाय थंय वयता जाल्यार 100 रुपयाचे आमे घेवचे. आणि गायज आमचे सारखे बरे बरे डास ब्लॉग येवपाचे आसा. हय, आउटडोर ब्लॉग्स येवपाचे आसा. सो चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. ओके. आनी म्हाका खूब जाण विचारता तुमचो युट्यूबाचो टायमींग कितें. आमच्या युट्यूबाचो टायमिंगूच ना. सद्या आमी घालता एवरीडे 6 o'clock. ओके, सांजचे गोंयचो टायमींग सांजचो 6 o'clock. आतां युकेचो कितलो ते तुमी स्टडी करा कशें कितें. म्हाकाय खबर ना युकेचो सारको टायमींग. बट येस, सांजचो आमचो गोंयचो टायम, इंडियेचो टायम 6 o'clock. ओके, आनी तो टायम सारको ना जाल्यार तुमी कॉमेंट करून सांगा. आमी आसलो तो परत 12 घालपाक चालू करता. आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. अंटील अनलेस यू गायज आर देयर. सो चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आमी मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट, बाय बाय.